इडली कोळंबो बिस्कुट आंबडो चटणी पुरा भारी लायकदलेल न्ही गो. हावंत पळाजी एक 4 आंबट चड खाल्ली गो. नित्यांदलरी आमगेल सत्य सोणा बा. आज तू नवे भिवून तर आपलो. हुई गो सुगंधी तो नुतो असलरी ती सोना गो. सन्नी करता आमक जोर करी म्हणो कडेर हो जोर करत गो आमका. आज पळय तुक भिवून पम्मून बायल नुतर आपली ती आम्ही गम्मत खाल्ले. ते आमगेल वनमाला ना रगडेर वाटत नाही गो. आंबट म्हणा भारी लायक जात गो. हा रंदा पेक लायक करत गो ती. हा वशी उलयत म्हणू तुम्ही दोघजण बेजार कोण घे नका ती. त्यांनी सांगतात म्हणून नाही तुम्ही त्यानं म्हणे गोडशे तळलेले प्रखाऊचे सम नाही. दोघजणक शुगर BP कडेरी आर्थरायटिस प्रॉब्लम नवे अम्मा तुका. तशें आसतना चिके पत्ती करका गो. ती तुल मात्र घेतना पत्ती कर न्ही मागीर तुम्ही भोक्का दत गो. आता त्यांनी तुमका त्यानं मन करता ती मागीर हुशार नाशी पडल्यारी हंतल्यार पडल्यारी कोण मा पळोवन घेवचे. कडेरी कसनेपणी उतरेता ती त्या प्रायकून घेवन तुम्ही न्हू तर रडता बसका जाता. ताजे पशी आताच कंट्रोल करून घे सांग गो. आता तू आयल्या म्हणून इतले खाण करतात गो. ना जाल्यार कसने ना गो. त्यांची पानपोळो उडदा पोळो आप्पो सुरनळी मुष्टी पोळो कडेरी इडली खंय की अप्रूपाक एक पंता अशी बिस्कुट आंबट करची गो तिने. ना जाल्यार आमकां कसने ना गो पुता. आम्ही काही त्यानं म्हणे खायनात गो. हा कळतं ना म्हाका. तुम्ही बरी फुड कंट्रोल करची मात्र नाही चिके वाकिंग आनी कोरका अंगार वात पडका. नादलरे हड्ड पुरा लड्ड जावन वत्तती. मागीर कुर्टा दुखी पय्य दुखी भुजा दुखी पूरा सूर दत्ता. ಈಗ गडी वाक करती. सकाळी एक 10 गंटे भितरी संजे 4 गंटे नंतर एक चूर वाक करत पळया. तुमकां दूरच कमण्णा हंगा एद्रक्काची अंगणांत वाक केल्यार पुरो एक अर्ध गंटे दोघजण वाक करत पळया. वाक करच्या कुडू ना गो पुता. एकदम पय्य दुखी कुर्टा दुख सुरदल्ला गो. कशी वच्ची सांग. आता चिकचिके दुखी असताना समकोन घेऊ कामा मागीर पूर्ती तुक चमकूच्या कदायना म्हळ्यार कसं करत सांग. तू सांगचे हय गो पुता वाक कोरका. डॉक्टर तेंच म्हणता. कसं करत सांग. एक काम करूया आज संजेची आम्ही वॉकिंग वचा. आज संजेच वे फाल्या पळया गो. फाय म्हणता बसले रे ते फाईच जावन होता. आजची आत्ताची म्हणका आज संजे वॉकिंग वचा. हा कोणाका सांगू नका. पहिले कार येतन पळलेले ते तिरकासन ते पाणीपुरी अंगडेस आम्ही वचून खाऊन येऊया. हंग कोणाका सांगचे नका. हो पाणीपुरी खाऊतेस वे. दायत गो तशी जाल्यार वॉकिंग कमी येत ती वचा. हा त्याने उल्लोत नका अंग कोणाला कन्ना पडल्यार कष्ट नाही. तुम्ही आणखी खंची कालान तसती हुन्नीन कसन ते रगडेर वाटूचे एक ग्राइंडर घेऊ का नवे. हा तुमक घेवचे दायन दलरी हांची हाण घालता. ग्राइंडर हाडते की आनी कसने नुत बैस ती सवलत चढ दिल तितले सोकवत ती काम करो. हर्दी बगसून सम काम करो. ती काम कोण खाऊ म्हणून तुम्ही सांगते ती. हाव तुमगेल चांगा सांगते. हुन्नी रगडेर वाटीत मू रगड दूची चंद पळला तान मने आणि ते हातन तूची चळता हईवे हातन थूम गळनवे ते हुम पुरा खई वता. ते मसलान की पिठान की वचा नवे ते खाऊची वे. ग्राइंडर अर्धला तशी असना दंपूनच त्याला ऐकून वाटून येत ते आरामर कडी येत. राब हावची हुन्नी आपयता. तुक नाक चरडा नुत बैस. होने एक चूर हंगेत वे तो पळ गो सुगंधी. तू आपेल नवे हा म्हणतकी हू म्हणतकी पळ. होने तुका आपयता शे या वगी कसंदल सुगंधी कसला कश किरडली आणि तू कशा पक गो. तीन हगूर आपेल फस्ट हा ना हू ना तू गेले तका तीनची की जोर ताळकण आपयले. होई वे म्हाका ऐकनी गो. बायरची कुडान तू रगड दुतसील हाव. ते वाळी आंबट कोरया म्हणून दाळी देंट सिजोंग घेतले पल्ले सिंदून सिचत घालले. करंट ना मारे ती आणि कितले वेळ म्हूण राखचे
ताकाची रगडेरी वाटूया म्हणून रगड दुत आसिली कसला कापेलेल तुम्ही आणि के खंच काल तसं ती म्हणून हे कालंतू रगडेर वाटुचवे हे ग्रैंडर घेवची दायनवे तुमका दायनदೆಲ್ಲ संगती हा माणगलता होई गो सुगंधी अन्निके नाय म्हणत ती ए ग्रैंडर घेवया म्हणून हावंची नक्क म्हणली गो आमगे गावांच मग करंट असं ना गो पक्कने ग्रैंडर री पीठ की मासोल की वाटूच्या गल्लाय म्हण करंट गेल म्हणा कसं करची सांग ರಂದಪ್ಪನಿ ರಬ್ಬೊಚ್ಚ ದತ್ವೆ ಮಗೀತೆ ನಿ ಕಾಣು ರಗಡರ್ ವಾಟುನು ರಂದಪ್ ಕರ್ತನ್ ಕಿತ್ಲು ವೇಳ್ದತ್ತ ಅತ್ತೈತ ಶಿಗೋ ಅವ ಹೇ ಪ್ರಮಾಸೋಲ ನೀ ಮಿಕ್ಸಿರಿ ಗಲ್ತ ಪೀಟ್ ಗೀಟ್ ಅಸ್ಲ ಮಾತ್ರ ರಗಡರ್ ಬೊಶ್ಶೆ ಕಂದತ್ತ ಕೆಲವಪ್ಪಂತ ಕರೆಂಟ್ ಯಾನಗೋ ರೆಡಿ ಕೊರ್ಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿವೆ ಪಟ್ಟನಿ ಹವ ವಟು ಚಕ ಬಶ್ಗೋ माकते राखून बशमळा दायना मस्त काम असते नाही गो त्याच्यावनु दडबडी वाटून दवरच गो हावे ओगोगी काम दत नाही गो अयो यो यो केदन पडेल काम काम म्हणता तू सांगच पडेल रे प्रपंच तू एकली काम करतली म्हणून आम्ही पर काम करनत्वे आमगेल घरांत पडे 1 ಗಂಟೆಗೆ मिगेल काम दत्ता आणि तसल कसं नाही मला 12 ಗಂಟೆ भितर पूर्ती काम दावन हांव आरामार बसता हंग हांव यात लागून पळयत पळय केदन पळयला रे काम काम म्हण काम करत असता चुरुकसाणी ना हांवें तुका आमगेल हಳ್ಳಿ घरा कामाके तुमगेल पेंटगांवा कामाके बर्ती डिफरन्स आसा सुगंधी तुमगे ते पळय अशी तुम्ही 3 जन कोयर काण पुसूचका इदनाका पुरा कामा जन आसा अवगले वॉशिंग मशीना घालता तुका कितले टाइम वरता हंग तशिवे ते पूर्ती हांव आत्तान तू कोरका गो हाजे मदें तू हप्पळोडीचे कडेरी हितला काम गोरवां काम ಸ್ವಲ್ಪ स्वे सांग हा हन्नी हेल्प करता ती पाप चरडुवे हेल्प करता ती जाल्यार मग काम असतं गो हाजे मदें तू आत्ता उब्बटीचे अत्रसाचे पुरा ऑर्डर येता असतं गो तांकां पुरा आम्ही करचे उब्बटी म्हणल्यार भारी प्रीती रगडेर वाटून करचे नवे भारी रुची जाता म्हणटा ती एक पण ते पुरा ऑर्डर असते न्ही गो तशी जावन हांवें हें पुरा ओगोगी करून घेवची गो अशें जावन काम असतं गो हಳ್ಳಿ घरांत पुरा तशी थी मिगेल कांय स्पेशल न्ही आपा सगळ्याल घरांत तू अशींची बामून काम करत के चरडू काम करतात के माय माव कसन बैसून खातात वे आम्ही कसं नाही करनात वे तुम्ही कसं नाही करनात म्हण सांगला वे हांवें मिगेल कसन काम आसा म्हण सांगील तितलेंच माई हा कसन सांगला रे ताजी तात्पर्य हेंच आम्ही 2 जण हंगा बैसून खातात आणि वरलेल काम करतात म्हणून आमकां कळना म्हणल्यातली हावे अयो हांव कसन उलयलें रे तुमी चुकी लागता बा उल्लो चुल्लोचे मागीर हांव कसं न्ही उलयलें चुकी लागता ती म्हण राग तांडूचे तुगेल हें प्रनाटक म्हाका कळना म्हणल्यातली हावे होन्ने आत्ता मिगेल आनम्मक प्राय दल्ला तांकां काम करू दायना पूण तांणी कितलें काम करता गोतस्वे आमकां 3 चेडवांक तांनीच होड केलेले आनी कोणे येनी ती हा मिगेल अण्णा आता तुका कितलें काम कोण दिता फुडें येद्द काम करना आशिल्लो खंय पुणी हांव आनी वंदनान काम केल्यार नातल्यार ना आमी कॉलेजा वतान खंय काम करूं दत्तशिले पाप मिगेल आननी अम्मनच काम करचेशिले अन्नाक भायरची कामां जोडची दत्तशिले भितरशी तितले काम मिगेल अम्मन करता आशिल्ले गोतस्वे तुका पूण हांव कितलें काम करतशील म्हणून सुगंधी मात्र गोतस आनी कोणाकय उडक आसूना हा आम्ही पूतू पूतू म्हणून त्या नमने जीव तांडून घेतले आता पळय ताका एक 10 पैसे मोल ना ताण तश करच्या वचून वरलेली आमकां ससार करता ती अय्यो देवा तुम्ही रडचे तसं हांव कसन उरलेला माई आणि तू पदे पदे म्हाका हें काम आसा तें काम आसा म्हळ्यार तांकां बेजार जायना वे रोड गो मा तू रडल्यार म्हाका मस्त बेजार जाता गो भाई हांव बमनाल घरा वचका की नाका सांग थंय गेल तर म्हाका नेम्मदी रातशें जातवे मा रोड गो तू कसन म्हण म्हाका गोतच नवे मा नायत गो पुता रड हांव लायक पण तसं उतर ऐकतना भारी बेजार जाता गो मा तुगेले इतरां इतले पुरा उलयतात आनी तू नातील तेन्ना आमकां कितले उलयतात म्हण तू आलोचन कर तू अशें उलयल्यार म्हाका मस्त कोप येतोने पूण मिगेल आनम्मन तितले कष्ट बघून काम करच्या वचून आज ही घर दार म्हणून तुम्ही आरामार आसा ती तू दावनूची आपण निमगिलेलेक असील विषय सांगली सुगंधी हांव हंतो कसं ನೇ फट्टी सांगनी कळवे
मिगेल हॉर्डिके पशी पुढे हंग कसन दल्ले कोण कितले कष्ट भोगला कोण कसन काम केला म्हणजे म्हाका गोतना म्हाका ते अगत्य येना हांव हंगा इल मगिरी कसन परिस्थिती असेल पळय ते मात्र म्हाका गोत्तु तज्ज आधाररी हांव नंबुचे कळवे इतले पुरा सांगतनवे तुव मिगेल अम्मनकी अन्ननकी भावनकी हंगेवनु आमगेल वनमाला आमगेल गावांत असताना कार सोडतसिली बाईक सोडतसिली म्हण सांगला तू नमगत्वे कशी नमगुचे दत्ता तुका 3 चक्र सायकल सोडचे येतकी नाकी आणि तू कार बाईक सोडतल्वे हे कोण नमगत ते होई नवे मक्क सैकल सोडचे याನ मळमगिरी फूड हाव बाईक कार सोडतसिल म्हणरी तुका नमगुचक साध्यदायನ नवे मक्कई तशींची हाव हंगा इल मगिरी तुगलानम्म कितले काम करतसिलिंती कश असलिंती मंच वैरी मिगेल ನಂಬಿಕೆ असता ते बदलायसुचक कोणाचन साध्यना तुगेल उल्लೊಂದವನ असले हा मिगेल काम वत्ता बाबा आम्ही 10 उरलेले री एक वापस उरले नसतील अजी इतले पुरा उरलं तितले जोरदली अमो कशी हा मिगेल पुತ್ತल सलीके बाईलेक ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಕೊರಂಗಿತ್ಲ ಮುಖ ತಕ್ಕ ಹೀಚಿ ಗತಿ म्हणू तक ಗೊತ್ನಾ ಅನ್ಬೋಸುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಖೈ वत्ता तुमगेल पूत मुखार अनुभव सिद्धा म्हण सांगता असत मो तशें आता तुम्ही अनुभव सिद्ध असत मो हे कशी तुम्ही वरे असले चुकी केलेल की म्हणून नवे